3 महिने उदकाची पुरवण नाशिल्ल्यान दिवचल म्हालांतले पैरा गांवचे लोक सामके चाळवल्यात। मंगळारा सुमार 100 गांवकारांनी दिवचले भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चो व्हेलो। माथ्यार गीम तापिल्लो आसतना फाटले 3 महिने पैराचे लोक उदका खातीर वळवळे काडीत आसात। परत परत कागाळ करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याचे इंजिनियर कांयच कानामनार घेवपाक तयार नात। रोखडेच उदक येतलें म्हणून सांगून लोकांचे तोंडाक पानां पुशीत आसात। ताकाच लागून मंगळारा ते मोर्चो घेवनूच गेले। आता एका दिसा भितर उदका पुरवण सुरू करपाचें उतर तांकां दिलां। पळोवया कितें जाता तें। म्हणजे खंय उदक आसा तें सोदीत वचून आमी उदक कपडे बिपडे सगळे धुवन हाडटा आनी ताका लागून हें पयलीं आमी एक 4 महिने पयलीं हांगा अशीच मोर्चा घेवन येयल्ली बायलां 20-25 जाणां। तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें तुमकां एक 8 दिसांनी उदक रेगुलर येतलें म्हणून। आमी आतां परत आमकां 2 महिने जाले फक्त तेंच्यांनी 4च दीस उदक आमकां सोडलें, परत बंद केलें। आतां 2-2.5 महिने जाले आमकां उदक येना म्हणून आतां आमी आनीक आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाणटे बिणटे कोण आसता तांकां सगळ्या जाणांक घेवन आमी आतां परत आयज येयले आनी डायरेक्ट हांगा येयली। कितें प्रॉब्लेम जाला तो आमच्या दोळ्यांनी आमी म्हटलें पळयतली कित्याक आमकां उदक पावना पळय तें, ताका लागून आमी आतां डायरेक्ट हांगा येयल्या। पळय जाल्यार तेंच्यांनी 2 महिने इतलो होणको मारून दवरलेलो पायप जॉयन करपाक, ते आमी येयल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां काम चालू केलां आनी आमी सांगलें आतां उदक सोडीत ना तो पर्यंत आमी हांगासून हालची ना म्हणून। हो, आयज इवनिंग जावंक जाय। आतां एक काम करता चालू इंडक्शन मागीर ते 2 लायन सेपरेट टँक करतले आमी, एक चोडणाक दवरतले एक मयाक दवरतले। आयज सांजचो जावंक जाय सवाल असो। आतां उदक टाकयेन फूल आहा, फक्त हे काम कंप्लीट जावंक जाय इंटरकनेक्शनाचें। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।